मुरगांवच्या कोळशावेल्यान सध्या मुख्यमंत्री परिकाराक वता वता थंय एक्टिविस्ट किरायतात. ताचेरूच मुख्यमंत्र्यान सोमारा एक्टिविस्टांक थोमणो मारिल्लो. ताचे वेल्यान परत वाद जालो. मंगळारा सायबर एजीची लॅपटॉप वाडटना ताणें आपूण जावनूच आपल्या स्टेटमेंटाचो मतितार्थ सांगूंक म्हूण हो विशय काडलो. हांव एक कित्याक सांगता, आमकां एकदां लक्षांत येना आमी कितें बरयतात तें. काही गोश्टी तुमकां अनुभवच्यो पडटा. तुमी हातून आयले अशें तुमकां एअर कंडिशन कळचें ना. भायर गरमेन रावले आनी भितर थंड आहा म्हणलें अर्थ काय ना ताका. इट डज नॉट कॅरी इट. यू हॅव टू अंडरस्टँड. म्हाका हो अनुभव आतां येता. कोळसो म्हण आतां शेवटी हांवें ठरयलें तेजरा म्हाका वयर हांव डिक्टेट करता, रिटर्न स्टेटमेंट दिवया. कारण खूब जाणांक कळत ना हांव कितें सांगता. काल मुरगांव कितें उलयलो तो प्रत्येक पेपराची वेगळी बातमी. आय वॉज ऑल्सो शॉक्ड हाव दे इंटरप्रिटेड दीस. हांवें फक्त कितें म्हजो बेजीक हेतू कितें आशिल्लो सांगपाक म्हणजे हांव कळपाक सांगता की कॉन्ट्री ग्रूप अगेन्स्ट कोल तांच्यांनी जर कोण कोळशाच्या विरुद्ध आसत जाल्यार तांच्यांनी पयलीं कोळशा पासून निर्मिती केल्ली वीज वापरपाची बंद करूंक जाय. इट्स अ व्हेरी लॉजिकल कन्क्लुजन ऑफ दॅट. You should be against pollution created by coal and not against coal, because today's fact is that coal is major source of energy in India. If their agitation reaches the people in Korba, Ramagundam and areas which are supplying coal to us, people there may say that why should we suffer from sulfuric acid rains because of power generated here through coal super thermal power stations is not supplied to us. We hardly get it. It is all going to Goa. If they stop, then what? This is my question. Government is definitely opposing expansion. I have written already letter in August. तरी हांगा इतले वेस्टेड इंटरेस्ट गोंयांत आसा की ताजो ट्विस्ट आनी थोड्यांक कळना कितें सांगतात. फाटले सुमार 4 टर्माचे सायबर एज येवजणेचे लॅपटॉप आतां एकदम वांटपाक सरकारान सुरवात केल्या. मंगळारा पणजे पाट्यार लॅपटॉप वांटपाची कार्यावळ जाली. लॅपटॉप बऱ्या कामाक वापरात, सोशल मिडियावेले खरे खोटे कितें तें वळखूंक शिकात म्हूण मुख्यमंत्र्यांचो भुरग्यांक सल्लो. लॅपटॉप मेळटकूच हे सांगपाचो म्हजो हेतू इतलोच की लॅपटॉपाच्यान ब्लायंड फॉलोवर ऑफ इंटरनेट, ब्लायंड फॉलोवर ऑफ सोशल मिडिया, ब्लायंड फॉलोवर ऑफ ॲप जावं नाका, वॉट्सॅप जावं नाका. प्रत्येक बातमेक कितें ना कितें तरी लॉजीक आसता. Analyze the logic behind everything. Analyze the logic and implement it. And then understand खंयची गजाल बरोबर आसा आनी खंयची गजाल चुकीची आहा. खंयची गजाल बरोबर आसूंक शकता आनी खंयची गजाल चुकीची आसूंक शकता. हाका एक खंय तरी थोडें रॅशनल डेवलप मायंडान करचें पडटलें. अनलकीली द कॉम्प्युटर वर्ल्ड हॅज चेंज द फूल बेजलायन. हातांत लॅपटॉप मेळ्ळो म्हूण वाचपाचें सोडूं नाकात म्हूण रवन खंवटे उलयलो. Cyber Age scheme, as you go through Google, reading habit कमी करनाकाच, कित्याक reading is something which sometimes with growing technology शब्द रोखडेच तुका गुगलांतल्यान मेळटा, मिनिंग्स रोखडे डिक्शनरीची तुका मेळटा. Wherein reading allows you to understand a word, a use of a word, and that's something which goes in your mind while reading your books. That is something which remains for a lifetime. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे.